गायन घेऊया A28 पेज नंबर 14 A28. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन पासून भेटयता एनी मारिया फेर्नांडीस आपली भलायकी पासत. केलन डिकॉस्टा सगळ्या पुर्गोतोरींतल्या आत्म्या पासत मिसाची भेट भेटयता. आयज करीत भाशेन सियाना डिसुजा आपली सर्जरी करता ताकाय आमच्या मागण्यांत दवरुया. देवान ताका पिकोवणेचो हात लावंक. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, दिसाच्या दिसाक आमच्या जिवितांत जायतीं वादळ मोळां उप्रासतात आनी दर्यांतल्यान वेतलो जाल्यार वादळ मोळांतल्यान वेतलो जाल्यार आमकां तारवाची गरज. तर जेजूच्या तारवांत आमी भितर रावन सगळे तरेच्या वादळ मोडांचेर जैत व्हरूंक जाता हें आमी जाणा जावन सदांच जेजूच्या तारवांत जेजूच्या उतरा वरवीं आनीक वेगवेगळे उपाय जे आमकां मेळटात त्या वरवीं जेजूच्या तारवांक रावंक आमकां कृपा मागुया. आनी जायते फावटी जेजूच्या तारवान रावचे बदलेक आमी ह्या संवसारी वस्तूंनी व संवसारी मनशां भितर आमकां तारवां सोदल्यान असले आमच्या चुकींचे देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भोगतां आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा स्वताच्या आनी शांतीच्या बापा, धर्मदुतांचे शिकवणेन तुवें पवित्र सभेक दिल्लो भावार्थ मनशांच्या झगड्यां वरवीं दणवळणां जावंक आनी सगळे पवित्र सभेन थीर शांती सांबाळूंक बागयोंत इरिनेव तुजो धर्मोद्योग आनी रोक्त साक्षी मोरो पर्यान वावुरलो. ताचे वरवीं आमचो भावार्थ आनी मोग वाडय आनी एका मनाची आनी एका काळजाची आमकां करून तुजे शांतीन आमकां सांबाळ. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणां.
आमोस प्रवदेच्या पुस्तकावेलें वाचप. इस्रायलाच्या पुता धुवानो, तुमचे विरुद्ध मुणगे इजिप्त देशांतले हांवें भायर काडल्या ते सगल्या घराण्यांच्या विरुद्ध सर्वेस्पोर बाकीत करून कितें सांगता तें आयकात. प्रितुमेवेल्या सगल्या कुटुंबां मदें फकत तुमकांच हांव वळखतां. देखून सगल्या तुमच्या खोटेपणा खातीर हांव तुमकां कास्त लावंक वेतां. आदी फुडेंच येवजी नासतना दोग मनशां बरोबर भोंवतात. आपणाक शिकार मेळो नासतना रानांत शिव गरज घालता. आपणाक कांय दोरी नासतना शिवाचो पेटो किवची मारता. फास मांडिना जाल्यार सुकणें जमनीर पडटा. शिकार मेळो नासतना जमनीवेलो फास कोण तरी काडटा. शारांत तुरतुरी वाजत आनी कोण तरी भियेनासतना रावत. सर्वेस्पोर धाडिना जाल्यार शारांत नोश्ट येता. तेच परी सर्वेस्पोर आपल्या सेवकां प्रवाद्यांक आपलो गूट सांगिनासतना कांयच करिना. शिव गरज घालता कोण भियेनासतना रावत. सर्वेस्पोर उलयता बाकीत करिनासतना कोणाच्यान रावूंक जायत. देवान सोदोमाच्या आनी गरोमाचें निसंतोन केलें, तशें हांवें तुमचें निसंतोन केलां. आनी तुमी एका उज्याच्या इंगळ्या परी जालीं, तरी तुमी म्हजेशी पोतून येवंक नात. उलयता तो सर्वेस्पोर. इस्रायला, ह्यो वस्तू हांव तुजे विशीं करूंक वेतां. आनी हें हांव तुजे विशीं करूंक वेतां देखून इस्रायला, तुज्या देवाक मेळूंक तयार जा. देवाचें उतर. जबाब. तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. जबाब. तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. वायटांचो मोग करपी देव तूं न्हय. नोश्ट्यांक तूं लागीं घेनाय. गोरविश्ट मनशांक तुजे मुखार बोडाय करूंक तांक ना. जबाब. तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. उनीत कोत्तोल्यांक तूं विटायताय. फोटकिरांचो तूं नाश कोत्ताय. रोगताक ताणलेल्या आनी लोटीक मनशांचो सर्वेस्पराक कांटाळो येता. जबाब. तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. पूण म्हाका तुज्या व्हडा मोगान तुज्या घरांत भितर सरूंक मेळ्ळें. भोगतीन तुका वंदून तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी पडून नोमान कोत्ता. जबाब. तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. उद्गार. सर्वेस्पराची वाट ताच्या उतराचेर हांव पळोवनूच आसा. हांव पातयेन रावतां. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू एका व्हड्यार चडलो. ताचे शिसूय ताचे फाटल्यान गेले. आनी ओवचितूच इतलें खोर एक तुफान उपरासलें की ल्हारां व्हड्या वयल्यान फुटूंक लागलीं. पूण तो न्हिदलेलो आसलो. लागीं सरून ताच्या शिसांनी ताका जागो केलो आनी म्हणलें, आमकां वाटाय सायबा, आमी बुडटांव. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी इतले भिजूड कित्याक?
हलक्या विस्वासाच्या मनशानू. मागीर उठोन ताणें वाऱ्याक आनी दर्याक हुकूम घालो आनी एकदम थंडाय जाली. हें पळोवन ते मनीस अजाप जाले आनी म्हणूंक लागले, कसलो मनीस गाय हो? वारो आनी दर्या लेगून ताचें आयकतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखणाय तुका क्रिस्ता. आमकां वाटाय सायबा आमी बुट्टांव. जेजूच्या शिसांचो हो उलो. भाव भयणीनो, जें वादळ मोड जालें आमी त्या वादळ मोडा विशीं आयकलां तें अवचीत जालें. दर्या आहा आनी ह्या दर्यांत करून हो इज्रायलान दर्या आसा तातूंत जायते पावटी असलीं वादळ मोडां जातात. थोडी पावटी जाणां जावन आमकां IMD पयलीं हें दिता की पावस पडपाचो आहा, मोड जावपाचें आहा, हें आमकां पयलीं कळयता. जाल्यार हें वादळ मोड जें आयचें आमी शुभ वर्तमानान आयकता अकस्मात जालें. म्हणटूच हे शीस जे आसले जे दर्यान गेल्ले ते तयार नासले ह्या वादळ मोडाचेर जैत व्हरूंक वो कितेंय करूंक. हरशीं असलीं वादळ मोडां जायतीं जातालीं. आनी ज्या वेळार ते आपूण तयार ना, आपणाच्या हातान कांयच करूंक जायना, तेन्ना एकूच उलो आमच्यान मारपाक जाता आनी तो उलो कोणूय मारता. जायते पावटी देवाचेर पातये ना, तो देवाचेर सतमान ना म्हणलेले तसलेय आहात. ते पासून असल्या वेळार जेन्ना आपूण तयार ना आनी अकस्मात कितें जाता, अकस्मात असलें वादळ मोड येता, तेन्ना देवाक उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा आमी बुट्टांव. आयज आमी जरी तर आमच्या जण एकल्याच्या जिविताचेर नदर मारली, आयज जरी तर आमी आमच्या घोराब्याचेर नदर मारली, आयज आमच्या समुदायाचेर आनी आमच्या ह्या समाजाचेर जरी तर आमी नदर मारली, जाल्यार ही उतरां म्हणपाची गरज आसा काय? आमकां वाटाय सायबा आमी बुट्टांव. दुबावेरेत जें कितें आमकां दिसती पडटा, आमचे भोंवतणी घडटा, तातूंत हो उलो आमी परतून परतून मारपाची गरज आसा. हाच्या पयल्या वाचपान आमोस प्रवादी शिटकावणी कॉमेस करता आनी शिटकावणी कॉमेस करता आसतना जायते प्रश्न, जें कितें घडटा, जें कितें आमकां दिसती पडटा आनी जें कितें आमी अणभवता तें बेश्टेंच जायना. पूण ह्या सगळ्या फाटल्यान देवाचो हात खंय तरी आहा आनी हो देवाचो हात आमी पळोवपाक एकदम गरज. आनी आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तकांत जें आमी आयकता, देव बेस्तो खास्त लावपाचो देव न्हय, पूण जें कितें आमी परतून परतून करता, ज्या वायटांतली आमी सुटोंक सोदिना, वो आमी देवाचेर आड वेता तेन्ना खास्त लायल्या बगर आमी समजना. हाका लागून ही खास्त ना जाल्यार घडये आमकां खास्त लागपाची न्हू. आमी कितेंय केलें वो कितें ना केलें म्हणून आमकां खास्त लागपाची न्हू. पूण जायते पावटी खास्त लागल्या बगर आमचें मन कशेंच उक्तें जायना. कितल्याय जाणांनी सांगूं, कशेंय सांगूं, आमची सुभेरबाय इतली की आमी सगळ्याहून व्हडलीं जाता तसल्या वेळार. तर खास्त जेन्ना येता तेन्ना कितेंय तरी कारण थंयसर आसा, कितेंय तरी आमकां संदेश देव दिवपाक सोदता आनी हो संदेश आमी भितर तावन पळोवन सोदपाची गरज. आनी असलीं कारणां आसात तेन्नाच आमच्या जिवितान असलीं वादळ मोडां घडटा. पूण असल्या वादळ मोडांचेर जेन्ना आमी जैत व्हरूंक सोदता तेन्ना आमच्या तारवांत आमी भितर सरूंक गरज. ही बोट म्हणटा ती आमकां जाय. कसली बोट, कसलें तारूं? ज्या तारवान जेजू आसा तसलें तारूं. जरी तर जेजू नासलो त्या तारवान जाल्यार ह्या शिसांनी म्हणलां ते भाशेन आमी बुट्टांव ते कडेन बुट्टले आसले. पूण त्याच तारवान जेन्ना जेजू आसा तो शांत आसलो, न्हिदून आसलो, भोंवतणी सगळें उत्सांबळ जाल्लें, तरूय जेजू शांत न्हिदोन आसलो, ताका तांणी जागो केलो. आनी जेजू ज्या तारवान आसा तें तारूं केन्नाच बुडना. म्हणटच तूं जरी तर तारवान भितर सरताय, हें तारूं जेजू आसलेलें तारूं जावपाकूच जाय. तर आमच्या
जिवितान जेन्ना ही वादळ मोडां येता तेन्ना भाव भयणीनो आमकां जायतीं असलीं ल्हान ल्हान तारवां दिल्लीं आसात आनी ह्या तारवान दुबाविरीत जेजू आसा. हें तारूं घडी जावपाक शकता आमचें पवित्र पुस्तकान जेजू आसा. वाच तें, जिविताक लाय, वादळ मोडांतलो सुट्टलो. हें तारूं घडी जावपाक जाता आमची पवित्र सभा. आमचे पवित्र सभेन जेजू आसा. ह्या पासत ह्या तारवांतलो भायर राव नाका, ह्या तारवान भितर राव आनी जेजूक अणभवून ह्या वादळ मोडाचेर जैत व्हर. हें तारूं घडी जावपाक जाता आमचे सेवे चाकरेचें. आमी जी सेवा चाकरी करता दुसऱ्यांची निस्वार्थी मनान, तातूंत जेजू आसा. म्हणटच तुका जरी तर ही वेगवेगळी तरेची वादळ मोडां जिवितान येतात ताचेर जैत व्हरूंक जाय जाल्यार सेवे चाकरेच्या तारवान भितर सर आनी जेजूक घेवन ह्या वादळ मोडाचेर जैत व्हर. आमचें तारूं घडी जावपाक जाता आमची खालतिकाय. आमचे लागीं कितलेंय आसूं, आमचे लागीं कितली पदवी आसूं, आमचे लागीं कितली गिरेस्तकाय आसूं, तातूंत जरी तर तुका खालतिकाय आसा जाल्यार तुजे भितर जेजू आसा. खालतिकाय ना जाल्यार तुज्या तारवांतलो तुवें जेजूक काडून उडयलो आनी जेजूक तारवांतलो काडीत जाल्यार जरी तर थंयसर वादळ मोड जालें तूं बुडटलोय. पूण खालतिकायेच्या तारवान रावन जरी तर तूं फुडें वेता जाल्यार जेजू तुज्या तारवान आसा, तूं बुडचो ना. असलीं भाव भयणीनो आनीक जायतीं ल्हान ल्हान तारवां आमच्या जिवितान आसात, तीं आमी सोदून काडुया आनी जेजूक आमचें मोदें सदांच हाजीर दवरुया. तो घडये न्हिदून आसा, तो घडये विसव घेता, पूण तो तारवान आसो पासून आमकां भिरांत ना. जेजून त्या पासत विचारलें, तुमी इतले बेजूड कित्याक हलक्या विस्वासाच्या मनशांनो. जें कितें आमचे भोंवतणी घडटा, जें कितें आमच्या जिवितान घडटा, जें कितें आमच्या घोराब्यान घडटा, जायते फावटी पळोवन घडये भिवपाचेंच. थंय भिवपाची गरज ना म्हणपाक जायना, भिवपाचेंच. पूण भियेतात, कित्याक तुमी भियेतात हो प्रश्न जेजूचो. कित्याक विस्वास हलको आसा. तर तुमचो विस्वास जरी तर तुमी जेजूचेर दवरलो जाल्यार भिवपाची गरज ना आनी कितलींय वादळ मोडां आयलीं जाल्यार तुमी बुडचे ना. तर हो संदेश घेवन भाव भयणीनो आमच्या जिवितान आमी सदांच जेजूच्या तारवान रावतल्या म्हूण आमी निचेव करुया. आनी आयच्या दिसाक आमी बागेवन इरिनेव धर्मध्यक्ष आनी रॉक साक्षी ताचें स्मरण करता. किरीत भाशेन पयली पवित्र सभा, ते पयले पवित्र सभेन जेन्ना झगडीं केस्तांवां सुरू जातालीं तेन्ना धर्मध्यक्ष कसो ह्या भावार्थ्यां मदें ही झगडीं केस्तांवां झुजां जीं चलतात आनी फटी पडटात त्यो पयस करूंक तो आपली शिकवण घेवन तांचे लागीं उलयतालो, समजायतालो. शेकी ताका मारून उडयलो, पूण पवित्र सभेन हो एकवट सांबाळपाक, सगळ्या क्रिस्ती भावार्थ्यांचो एकवट सांबाळपाक बागेवन इरिनेव वावुरलो. तर आमी आमचें जण एकल्याचें मन, आमचें जण एकल्याची खालतिकाय आनी आमचीं ल्हान ल्हान तारवां जीं आसात जातून जेजू आसा तीं आल्ताराचेर भेटोवया. गायन घेवया C20 पेज नंबर 36. C20.
म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाटके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. बापा, बाग्योंत इरिनेवाच्या परबे दिसा तुजे मोहिमेच्या मानाक आमी भेटयता तें बलिदान दयेन स्विकार कर आनी पवित्र सभेचो भावार्थ शाबीत सांबाळून तिच्या एकवटान थीर रावूंक तुज्या सासणीक स्वताचो मोग आमच्या काळजान पेटय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. इरिनेव तुज्या रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगत वारोवन तूं तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय आनी अशें तांचे असोक्तायेन क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ सपूर्णायेन परजोडायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुट por गुटुया. सोम्याची सुवामी आमुडो खाता. आमी एकाची लेर पियेता. तितलेच पावटी तूं वैभवाने सोर. आमी तुजे मरण गोलगोथा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंवडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्ल्यात त्या सगल्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदुतां, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी बाग्योन इरिनेव आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा,
सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. वादळमोड अकस्मात आमच्या जिवितान येवपाक शकता. वादळमोडाच्या वेळार जेजू आमच्या तारवान आसूंक आमी सगळे प्रयत्न करूंक आनी जेजूक चिटकून रावूंक आमकां कृपा मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणी पडूं दिना, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, बागयोंत इरिनेवाचो उगडास काडून जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणान आमी वांटो घेतला. मोरोपर्यंत आपलो भावार्थ सांबाळून सुर्गींचो आनंद आनी रोग साक्षांचो मुकूट तो जोडूंक पावलो. तशेंच ह्या पवित्र पोसणा वरवीं आमी त्याच भावार्था प्रमाणें जिवंक आनी खरें पवित्रपण जोडूंक तोच खरो भावार्थ आमच्याय काळजांनी वाडय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया F12 पेज नंबर 91. F12. Shine.